इयर आमी एन्युअल ड्रील कॉम्पिटिशन आमी हांगासर ऑर्गनायज करता डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस टू चॅक द फिजिकल फिटनेस ऑफ द फायर फायटर्स आनी तेंचो परफॉर्मन्स आमी सिटिजनांक कशें दितात त्या प्रमाणे तेका आमची हांगासर तांकां वेरियस ड्रिल्स आमी तेका हांगासर डेमॉन्स्ट्रेशन करतात आनी तितून वेरियस ड्रील म्हणल्यार आमची एक स्क्वॉड ड्रील आसता, त्याच्या नंतर लॅडर ड्रील, पंप ड्रील आणि टग ऑफ वॉर असे वेरियस वेगळे वेगळे प्रकारचे आमी ड्रील आमी हांगासर दवरतात आणि त्या ड्रिलाक लागून आमी 3 जज हांगासर नेमलेले आहात. ते जज भायले जावन आहा. एक म्हणटा ते आमची फॉर्मर सुप्रिटेंडंट ऑफ गोवा पोलीस मिस्टर मोहन नाईक आणि दुसरे जज आमकां लाभलेले आहा म्हणटा ते सुबेदार नायक बहादूर म्हणजे NCC बटालियन 1 आणि तिसरे म्हणजे फॉर्मर स्टेशन फायर ऑफिसर गोपाल शेटये असे 3 जज आमकां हांगासर लाभलेले आहा. ते जज तांकां तेंचो परफॉर्मन्स कसो आसा तो पळयता. वेरियस हितून डिसिप्लीन तेंचे मागीर टर्न आउट मागीर ओवरऑल परफॉर्मन्स आणि वेरियस फॉर्मेशन कशें केलां पळय त्या प्रमाणे ते स्क्वॉड्रिलाक आपले मार्क्स दितात आणि त्या प्रमाणे 1, 2, 3 अशें आमी एक तेंचे कॉम्पिटिशन करून तांकां प्रायजां दवरली आहा. कॉम्पिटिशन जावन आमी प्रायजां तांकां 1, 2, 3 अशें करून दवरतात आणि मागीर ती आमी एन्युअल इन्स्पेक्शन परेड जी आसता जेन्ना चीफ गेस्टा मार्फत आमी ती तांकां दितात. तेन्ना कितले पार्टिसिपंट जाता हे सगळे ओवरऑल आमी 17 फायर स्टेशनाचे आमी एक तुका एक भुरगे 30 भुरगे पार्टिसिपेट जाता हितून. म्हणजे स्क्वॉड ड्रिलाक चड लागता, मागीर तेजे पंप ड्रिलाक एक 6-12 भुरगे लागतात आणि आमचे लॅडर ड्रिल 6 भुरगे आणि तशें टग ऑफ वॉर त्या प्रमाणे आमचे ते स्टेशन लेवल आमी ते घेता. एक त्या प्रमाणे तशेंच आमी थंय स्टेशन लेवलाक कांय प्रॉब्लेम जावं जायना म्हणून तांकां कितें डे टू डे एक्टिविटीज जे आसा आमची फायर कॉल म्हणा एमर्जन्सी कॉल ती तुकडी थंय एक दवरून हांगासर तो वालपे फायर स्टेशन